दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगाच्या भाव भयणीनो, फाल्यां आमी व्हडा संतोशान असाऱ्यांगाराचे असाऱ्यांगार सांत आंतोनीची परब व्हड महापरब आचरण करता. आनी ह्या संदर्भी आमकां एक ताणें सांगल्या साबार विशयां पैकी ताणें सांगल्या सर सरमावंत हांव देवाच्या उतरांत हांव ताणें दिल्ल्या देवाच्या उतरांत हांव थोड्यो संगती आमी मतीन दवरल्यो जाल्यार ताच्या जिणेंत हांव ताच्या असऱ्यांत हांव ताणें केल्या असऱ्यांत हांव न्हू आमकां भोव बरें जायत आनी आमच्या जिवान संतोशान उल्हासान खऱ्या मोगान आनी भलायकेन बरिल्ल्या मोगान बरोवन आमच्या जिवानी नंदन जायत. त्या दिशेन ताचें ताणें केल्ल्या 13 अजापां पैकी एक अजाप मुखार दवरून त्या एका अजापाचो नियाळ करया. ताणें 13 अजापां केल्यांत आनी सोद्या अजाप आमच्या कुटुंबांनी कर म्हूण आमी मागता. ताणें 13 अजापां केल्यांत अपुरबायेचें अजापां तुमकां थोडी ती कळीत जावंक पुरो, पूण एक अजाप हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आनी आज एका गांवांत सांत आंतोनी गेल्ल्या वेळार प्रबोधन दिन गेल्ल्या वेळार थंय लागशिल्ल्या एका हळ्ळेचो लोक थंय दोन आयलो आनी म्हणालो आळे आमच्या हळ्ळेंत पळय एका कुटुंबांत गडबड जाल्या, दोशी जाल्यात म्हणून, मस्तू दोशी जाल्यात, गडबड जाल्या म्हणून. कसली गडबड, तुमी हेजेच नातल्यार जावचें ना म्हणून. वय तशें पळयताना सांत आंतोनी आमी निसारल्यान सांत आंतोनी गेलो तांच्या घरा. थंय येताना तो एक व्हडलो वेपारी मनीस तो वेपार करूंक आनी एका गांवांत आनी एका गांव येतलो, चीनांत आनी पुरो हाडटलो, रेशमे हाडटलो आनी त्या वचून इटेलीन तिकतलो आनी इटेलीच्यो थोड्यो वस्तू भायर निघतलो. व्हडलो वेपारिस्त जाल्लो तो. आनी तो खाजारी तरणाटो तो काजारी. आनी ताका तो वेपाराक जावन गेल्ल्या वेळार कुडावट गेल्यार त्या दळा शिप्पाणी हेचें जालें, बटीर हेचें जालें. बटीन येताना एक 6 म्हयने 7 म्हयने खाणयताले वचून येवंक, वस्तू दिवंक आनी वस्तू हाडूंक. 6-7 म्हयने आज हेवटेन गेलो, जानेवारीन गेलो जाल्यार जुनांत जुलायन येवचें. तशें तो गेल्लो. फाटीं येताना ताची पतीन तिणें भुरग्याक जल्म दिलो आनी बापूय घरा येताना संतोशान भुरग्याक एका 2-1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक ती खाणून बापूय येताना दोन आयली मुखार. बापायन चिरक्या बरें करून पळयलो, म्हजे पुता म्हणलो आनी बरें करून पळयताना ताचें तोंड ताणें गुंडायलें, तिशीन गुंडायलें. वो म्हजो पूत तरी म्हण तो दुबाव म्हणलो. वो म्हजो पूत तरी वो म्हाका जल्मलो न्ही, तुवें वो म्हजो पूत न्ही, तुजीं दुसरीं कामां जाल्यांत, वो म्हजो पूत न्ही, हांव स्विकार करना, तूं वो सांगात हांव म्हूण. मरे तिणें रोडोवन ताच्या पांयां पड म्हणटा 1000चो लोक आयलो आनी पुरो. त्या दळाचे 1000चो लोक जावन येवन सांत आंतोनी ते सरमाव दिवंक आयिल्लो त्या फिरगजींत. आनी सांत आंतोनी आपणून गेलो लोक थंय व्हरून गेलो आनी सांत आंतोनी गेलो. सांतोनी विचारलें खालें कितें म्हूण त्या वेपारिस्ता लागीं विचारलें. त्या वेपारिस्ताची बायल म्हणाली आळे फादर म्हजो नवरो वो गेल्लो 6 म्हयने 7 म्हयने उपरांत आयला. तो येताना वाळे 7 म्हयने उपरांत आयलो, म्हज्या बाबू म्हज्या पोटांत आलो तो येताना. आनी वो आतां 7 म्हयने जावन एक 8-9 म्हयने जाल्या उपरांत आयला वो. आतां चेरक्या 2 म्हयने, तो येताना पोटान 2 म्हयने. ते म्हणटाना आतां जल्मोन 2 म्हयने जाले. तितलो तेंपात वो भायर आलो. आतां म्हणटा वो म्हजो भुरगोत्त न्ही म्हणटा, पळय फादर वो तसोच भुरगो फादर ना, म्हजे बरें दिसना तो म्हजो भुरगो न्ही, सोड नोस तूं म्हूण सांगता. हांव दुसरें लग्न जाता, तूं सोड नोस चेडवाक म्हणून म्हणटा म्हणून. ते जाल्यार सांत आंतोनी ताचे कडेन विचारूं लागलो. तो दोळ सकयल दिसकून वगयतलो, हें म्हजें भुरगें न्ही, हांव पाद्राबा हें भुरगें हांव काणें ना, हें म्हजें न्हयच न्ही, बायली म्हाका नाका, भुरगें नाका म्हणलो. त्या जाल्यार सांत आंतोनी म्हणलो एक मागणें करा सकडी म्हणलो. आनी ताणें मागणें करलें ताणें. सोम्यान जेजू, तुवें दिल्लो मोग, तुवें केल्लो मोग आमकां करूं मेळ्ळा. तुवें केल्लो भलायकेचो मोग, हेल्दी लाव म्हळ्यार भलायकेचो मोग. आनी आमी कितें केलां, पिडेस्त अनहेल्दी लाव, पिडेस्त मोगांत पिडायेंत बरिल्लो मोग आमी करता. ताचो परिणाम जावन वो तुवें केल्लो नीज मोग देवा, तुजे आशिर्वाद घाल, तुज्या नीज मोग ती जियेल्या म्हूण दाखय. आनी त्या नीज मोग त्या लग्ना बांदांत तूं नीज मोग आशेताय. तुवें दाखयलो हांवें केला तसो मोग तुमी एकामेकाक करा म्हणलो. तो उपादेश दिलाय तुवें, तिणें तो पाळला गे. आनी ह्या नीज ह्या भलायकेवंत मोगाचें वो फळ गी, लग्न बेसाचो मोगाच्या लग्नाचो
या नीज मोगाचो फळगी या वायट मोगाचो फळगी म्हणून तूं दाखय म्हणून ताणें मागणें केलें. ताणें मागणें करतना आनी सगळें मागणें रवयतना तें बाळशें एक 12 वर्सांच्या चेरक्याचो ताळो काण वय तो खाली भुरगो दोन म्हयन्यांचो भुरगो बाळशें अशें काणयलां चेरको भुरगो आनी तो 12 वर्सांच्या भुरग्या बरी ताळो काण म्हणटा 12 वर्सांच्या भुरग्या बरी डाडा तुंच म्हजो डाडा तुंच म्हजो डाडा तुंच म्हजो तुंच पप्पा दुसरो कोणी पप्पा न्ही तुजोच तुंच म्हजो पप्पा म्हणून 3 फावटी ते म्हणटा पप्पा तुंच म्हजो पप्पा म्हणून वो पळयलो वांत लागी तक्षण त्या बाळशान तो उंग्यांक रडटा. एका घडी भर ताणें 10 वर्सांच्या बाळशान अशें बोट दाखोवन बापायक तुंच म्हजो डाडा तुजे वयल्यान दुसरो डाडा न्ही म्हजो तुंच डाडा म्हजो तुंच म्हजो पप्पा म्हणून पप्पा म्हण 3 फावटी आपोवन त्या परतून बाळशान जालें उंग्या रडलें. मागीर दोन भुरग्याक काणयलें ताणें. त्या दळा सांत आंतोनीन म्हळें आनी मुखार तुजो मोग भलायकेचो मोग जाय हेल्दी लव कर भलायकेचो मोग मात्र कर पिडेस्त मोग काळजांत दवरनाका म्हणलो. देखून ताच्या फेस्ता दिसा हे 2 शब्द आमी उडासतोरचे भलायकेचो मोग हेल्दी लव म्हळ्यार कालें आनी अनहेल्दी लव म्हळ्यार कालें. भलायकेचो मोग म्हळ्यार कालें पिडेस्त मोग कोलो गी म्हणून ताणें थायसेक सरमाव दिलो तांकां भलायकेचो मोग जेजून दिल्लो आमकां भलायकेचो मोग करूंक आज्ञा दिली. जसो हांवें मोग केला तो भलायकेचो मोग जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून. आतां कितें जालां म्हळ्यार आमचे भोंवतणी जायतीं काजारांचो बेस तुडटा. कितें म्हळ्यार तो भलायकेचो मोग न्ही कोलो मोग पिडेस्त मोग अनहेल्दी लव. तशेंच खातर जावंक पळयतात 3 म्हयने सांगत आसतात 4 म्हयने सांगत आसतात 2 वर्सां सांगत आसात 3 वर्सांचो लव 4 वर्सांचो लव 5 वर्सांचो लव म्हणटात. काजर जाल्या उपरांत तुडटा काजरा पयल्यान तुडटा आनी अशें जाता एकल्याचें जिवान बेसान जाता. आनी एक भुरगें प्रोफेसर 15 दीस उपाशें रावलां 15 दीस आनी एका प्रोफेसरान ताचेर काजर जाता म्हणलें व्हडलें शिकपी व्हडल्या कॉलेजींत इंजिनियरींग कॉलेजींत व्हडलें प्रोफेसर कोवलेन देवान देणी दिल्यान रँक ताच्या भुरग्याक ते 15 दीस तावन पटाक खायना जावंकूच जायना म्हणटा जावंक कित्याक म्हळ्यार ताणें तूं ताचे कडेन उलयनाका तूं चड उलयताय आमी न्ही मोगार आसा तूं ताचे सगळो ताचे कडेन म्हळें ना हांव ताचे कडेन उलयना तुजे कडेन उलयना आनी हें खंड दी तूं नाका तेंय नाका म्हूण तो घट्ट रावला. तो उलयना आनी म्हाका नाकाच म्हणून हांव हें म्हजें परमाण म्हूण ताणें केलां आनी हांव बदलिना हांव हे इस्काल हे इन्स्टिट्यूशन सोडून हांव तुजो पयशे गोंय येता पूण तुजो मोग करना. हें 15 दीस जावन तांकां हें पटाक खायना. तशें जालां पळय अशेली गजाल 15 दीस अशें जालां आनी दोळे पुरा हें फूड आनी न्युट्रिशन ऑक्सिजन आसतना हें जावन गेल्यात पित्त कामाले जाल्ल्या बरी दिसता. मागीर रंगा हाडलें ताका कारार मागीर रंगा हाडून ताणें पुराय हें सांगले उपरांत सांत आंतोनीचें दाखलो सगळें सांगले उपरांत ताणें वासा तसोच हांवें ताका सांगले उपरांत तांची जिणी बदल्ली. मोगाचें जायत्यान समजा नीज मोग केल्यार सर्ग तो संवसार येवंक पुरो कितलीं कुटुंबां नंदण जावंक पुरो कितलीं भुरग्यांच्या जिवान नंदण जावन यशस्वी जिवीत जावंक पुरो कितलीं काजारां यशस्वी सक्सेसफूल मॅरीड लायफ जावंक पुरो हॅप्पी मॅरीड लायफ जावंक पुरो हें आमी समजल्यार हें जाणांचें बोवास बी जावन आसा. हर एका प्रेमीनी चेडो जावं चलो जावं चली जावं दी हर एका जोड्यांनी वय पती या पत्नीन हें जर तर नीज मोग भलायकेचो मोग सांत आंतोनीन सांगलो भलायकेचो मोग जाणो जालो जाल्यार आनी जेजून दिल्लो उपाध्याय जाणो जालो जाल्यार सारको जाणो जालो जाल्यार सर्ग संवसारांत येवंक सर्ग कुटुंबांत येवंक सर्ग म्हज्या काळजांत रास करूंक आसा. तसलो संतोश तोलो आनंद तोलो वैभव तोलो सक्सेसफूल लायफ आमी लीड करूंक जाता. देखून हें आमी खायल करचें मोगाच्यानो आयच्या दिसा आमी हें जाणा जायचें मोगाच्यानो दायेकर आमी जाणा जायचें. आस्पत्रेंत हांव भुरग्यां घरा हाडल्या क्षण कोलो संतोश जाता मोगाच्यानो कोलो संतोश आस्पत्रेंत जल्मालें भुरगें आमकां तें वचूंक आनी आसाना 8 दिसांनी 5 दिसांनी त्या भुरग्याक घरा येतात. त्या दळा घरा येयल्या वेळार बेसोंग घालूंक आमकां आपयता त्या भुरग्याक पळयतना जावन संतोश म्हणून पळयल्यार त्या घरच्यांक संतोश येरा भुरग्यांक संतोश ते तीळण पळयतना आनी पुरा कोलो संतोश न्ही पूण थोडे फावटी तो दुबाव थोड्यान थंय दुबावी जाता भुरग्याक पळोवन दुबावणी जावन साळे पळयलो आमी आतां पळयल्या बरी थोडे फुडें वय. देखून थोडे फावटी मोग करतेल्यांक डिसरेस्पेक्ट दिता मान गौरव दिना आमी मोग करतेल्यांक. थोडे फावटी पतीक मोग मान गौरव दिना. थोडे फावटी पती आपल्या पत्नीक
थोडे लवर त्याच्या लवराक मोग दिना. प्रेमी अनेक प्रेमीक मोग दिना. एक प्रेमी अनेक प्रेमीक रेस्पेक्ट दिना. रेस्पेक्ट दिना, गौरव दिजे. मोगांत मेन असतो गौरव दिजे. वय हे गौरव दिना म्हणजे तांचे संगे आमी टायम करची ना. गौरव म्हळ्यार कालें, रेस्पेक्ट म्हळ्यार कालें. तांणी सांगिल्लें आमी आयकना, कालें सांगतात ती म्हळ्यार आयकना. आमच्यांत दबाजो दबाव घालता, आमचो तो दबाव, आमचो प्रेशर, आमचो तो दबाव घालता. तांणी सांगिल्लें आयकना, तांच्या संग आतां टायम करची ना. आमच्या गरजा मात इल्लो टायम मागीत ना. तांच्या सांगात बसून तांच्या खातीर टायम करसून थंय बारी वाजबी जावन आसा. मोग दिवचो आनी मोग घेवचो, टायम दिवचो मस्त गरजेचें. ताका म्हणटात लिसनींग आनी रेस्पेक्टींग म्हणटात. लिसनींग आनी रेस्पेक्टींग हे दोन. आयकोनचें तांणी काल सांगतात आयकोनचें आनी तांकां टायम दिवचो, तांकां गौरव दिवचो, ते बारी मान दिवचो बोंबस आसा. थोडे फावटी तांचे हेरांचें टॅक्स्ट पळोवचें, टॅक्स्ट मोबायलान पळोवचें. ताणें कोणें फोन केला, हाणें कोणा फोन केला, ताणें कोणा फोन केला, ओ ते हाका फोन करना गे, ओ मस्त दिसना तुल्लो ताचे वरवीं गे, पळय ताचे वरवीं म्हणून पळय गे. तशें देखून टॅक्स्ट पळोवचें, मोबायल पळोवचें, हे नीज भलायकेचो मोग न्ही. आनेकल्याचें मोबायल पळोवचें जाल्यार हे भलायकेचो मोग न्ही. वो पिडेस्त मोग, दुबाव करचें आनी पळोवचें, पिडेस्त मोग. तिसरें जावन आसा ल्हान भुरग्यांनी पळयात थोडे फावटी उणें मार काडल्यात म्हणून ताका शेम करचें. खंयच्या प्रेजाक नांगा खात्याक आसताचें दाड्डें प्रेजर ना म्हणून ताका शेम करचें. शेम करचें. तें भुरगें खोल शेम मोग नासतना वाडोवन मागीर व्हड जाताना ताका नाना तरेची मानसीक पिडा, काम करूंक नाका, येराडे उलोवंक नाका, वाचोवंक नाका, उजवाड पळयल्यार जायना. आनी वय काळें वस्तूर घालचें, केदोळें काळें वस्तूर घालचें, खळेंत केद्दळे काळें वस्तूर न्हेसचें. हें परा लक्षणां जावन आसात. ताका शेम केल्लें, भुरग्याक ल्हानपणांत शेम केल्लें मोग म्हणून आतां शेम करचें आपणें. ते हेल्दी मोग न्ही, भलायकेचो मोग न्ही, तो पिडेस्त मोग. मोगाच्या न्हू संबंदांत तेगा स्त्रियां पैकी एका स्त्रियेक, तेगान 3 बाल मनशां जाल्यार तातूंत एकल्याक तांणी संबंदांत तांकां तांचें एब्यूज केलां. एब्यूज म्हळ्यार दुरुपयोग केला. संबंद यूज करून तांचे ती खलेमणी एक केलां. एकच पयशे पारल्यात, नातल्यार तांचो मान काडला, नातल्यार आमकां जाय जाल्यार बरी आमच्या कुडीचो सूख भोगलां आनी घालें केलां. तेगा स्त्रियां पैकी स्त्रियां जाल्यार तांच्या एकल्याक केलां. दोगां मात समा आसात म्हणटा सायकॉलॉजीची रिसर्च पेपर म्हणटा. हर एका 3 स्त्रियां पैकी एकल्या जालां संवसारांत. एक स्त्री ह्या दुकान बरयली तिच्या काळजांत हे रिलेशनल एब्यूज आसा. रिलेशनल एब्यूज म्हळ्यार संबंदांत दुरुपयोग केला. संबंद करून घालें चिटींग केलां, नातल्यार खालें थंयचे ताणें पयशे पारल्यात, नातल्यार आनी कितें केलां, नातल्यार तिच्या कुडीचो दुरुपयोग केला आनी कितें म्हण केलां, तशें केलां. चेड्यांत 4 जाणां दादले मनीस आसा जाल्यार तांकां एकल्याक जाला. चेड्या 4 जाणांत, चेडवान ते गांगत सोड. चेडक्या 4 जाणांत संबंदांत दुरुपयोग जाला म्हणून रिसर्च पेपर सांगता. संवसारांत जाल्ले रिसर्च पेपर सांगता. देखून पत्नीक मोगाच्यान आमी एका फिरगजींत आसलो. फिरगजींत पयस थंय एका पत्नीक दिवशी मारिल्लें. पत्नीक दिवशी मारिल्लें, लगड काडलें. वय तें लगड काडलें म्हळ्यार तें पयलें तावन तिका कश्ट येतालो. तो सुरू ताव न्ही, काजाराच्या दुसऱ्या दिसा तावन पियोन मारचें, ते आनी खान खोट घालची, आनी खान दाग दवरले खंय एपटी सिगरेटींत, आनी खान मारतली. ती सांगतना तांचे सैऱ्यांनी कुटुंबाच्यांनी आनी तांणी शेजाऱ्यांनी खालें म्हळ्यार तांचें सदांचें म्हणून. तो पियोन मस्ती करता बा, तांचें सदांचें. तें आसलेंत डान्स सुरू जालो. शेजाऱ्यांनी म्हणचें ती बो मारतना, ती कलकितना डान्स सुरू जालो आमचो बारी डान्स, बायला डान्स सुरू जालो, बारी बरो डान्स म्हणून सुरू जालो म्हणून. मागीर तितलें परा म्हणटाना हेरान घर कुटुंबाची आयलीं पळोवन तांचें आसलेंत तशें म्हणून. देखून तिच्या कुणी जाली. कुणी जातना मोरणांनी परा सोंड दिलें. त्या लागून ती गजीक आयला मात्र. आनी त्या मोरणाक म्हाका वच म्हळें. मोरण हाडून घरांत हाडून आनी मोन करूंक हाणें परा विगार नातुरलो. तेन्ना हांव मोन केल्ल्या उपरांत थंय मेळ्ळीं कुटुंबाची म्हज्या लागीं आयलीं. म्हणालीं फादर अशें करता कश्ट दिता कळ्ळें जाल्यार फादर म्हाका पयल्यान तो जिशे मारता कळ्ळें जाल्यार ताका आपोवन व्हरता फादर. ओलें भुरगें इतलें मोगान वाडयलें, इतलें हुशार फादर, तें खंय जिवान काडटा जालें फादर, इतलें बरें फादर म्हणून ताच्या घरचीं कुटुंबाचें म्हाका आनी वाचोवंक जायना म्हूण कुटुंबाचें भाव भयणी. पयल्यांचें डान्स सदांचें आशिल्लें म्हळें. आतां कळ्ळें जाल्यार पळय गी आमी सिरियस काणयलां गी.
ताका आयकालांगे काल सांगता तें कले ताचे कश्ट कले ते वळवळटा कले चित्रहिंसे भोगता म्हण आमी आयकालांगी पयलें कळ्ळें जाल्यार म्हूण शेजारचे म्हणटा तूं फादर आमकां कळ्ळें जाल्यार बोरें बोरें भुरगें फादर तें ओलें बोरें मनीस ओलें बोरें म्हणून नीज खालत्याक खालचाचें आनी भारी बरें तें छे ताका अशें जायत म्हूण चिंतून पयलें कळ्ळें जाल्यार आमी कितें म्हणलें पयलीं सांगून करते जाल्यार पयलें डान्स आमचो डान्स सुरू जालो आमचें आशिल्लेंत आमचें स्वरूप घेवन करता देखून मगाच्या न्हू आमचो संबंदा विशयान पयल्यांत कळिल्लें जाल्यार आमकां पयल्यांत कळिल्लें कितले जीव उरते जाले आज कितले जीव बरे जाते जाले देखून वय नंतर आमी सुरसुचें कांय प्रेजें नासतना सुरसुचें देखून मोगाच्या न्हू प्रेमी मदें कॉन्वर्सेशन संभाशणें तें कायलें उलयतात पळय तें गरजेचें देखून प्रेमीनी उलोवंक शिकाचें उलोवंक शिकचें मस्त गरजेचें प्रेमी म्हणटाना काले उलयचें हांवें काले उलोवन जो म्हण ताका कळटा जेका प्रेमीक हांवें काले उलयचें कितें उलोवन जो कितले लिमीट अशें कितले उलोवन जो हांवें खंय लिमीट हांव सुकतांगी म्हणल्यार ताका एच्चारिके आसाची जबाबदारी आसाची ती देखून ताचें कंटेंट काले उलयता पळय तो विशय गरजेचो अले मात विशय उलयता हांवें हे विशय उलोवन जो म्हणून प्रेमीक कळीत आसाचें भारी गरजेचें तें हेल्दी रिलेशनशिपाक बुनयाद घालता मेन कॉन्वर्सेशन तांचे मदें संभाशण जावचें उलोवचें फोनार गी सांगाता मेळटाना गी उलोवचें म्हळ्यार आनी टॅक्स्ट करचें बरोवचें तें कालें बरयताय तूं खंयले विशय बरयताय कशें बरयताय तें चड गरजेचें म्हळ्यार इतले गरजेचें की तें सांगचें नाका तितले गरजेचे ते विशय जावन आसात कंटेंट इज व्हेरी बऱ्या मगाक देखून मगाचें न्हू वसलो भलायकेन बरयलो सांत आंतोनीन बापान सांगलो सांत आंतोनी बापान असऱ्यांगा सांत आंतोनी बापान सांगलो मोग ताची मोगाची 5 लक्षणां आज आमी नियाळ करया 5 लक्षणां नियाळ करया देखून एक जावन आसा 5 त्या बऱ्या मोगाचें लक्षण यो आनेल दिलो भलायकी नातुलो पिडेस्त मोगाची 5 लक्षणां पयलें जाणा जाया पिडेस्त मोगाची 5 लक्षणां पयलें लक्षण पिडेस्त मोगाचें तो पिडेस्त मोग जालें म्हळ्यार इंटेन्सिटी म्हळ्यार तीव्र आसता तांचो मोगाचें लक्षणां तांचे उलाणे तीव्रते म्हण सांगल्यार इंटेन्सिटी ताच्या मोगाचे तीव्रते आनी खालें म्हळ्यार इमोशन बोगणां तीव्र तराचीं बोगणां एक चेडूं म्हणटा वळख जावन 3-4 दीस जाले खंय आनी 3-4 दीस जाले तो म्हणटा घालें म्हळ्यार तुका पळयनासतना म्हाका मेळनासतना ती मेळनासतना 1 म्हयनो जाली वळख जाल्या मात इल्लेशें टॅक्स्टान करतली 1 म्हयनो जालो तो भुरगो म्हणटा तुका पळयनासतना म्हाका एक म्हयनो जाल्ले 2 म्हयने जाल्ले बरी वता वन इज मोग तुका पळयनासतना 2 म्हयने 1 म्हयनो जालो 2 म्हयने जालो आनेकलो म्हणटा खंय आनेकलो ताचे वळखीचो वळख जाल्या मात्र कामा जाग्यार आनी एकल्याड उलयताले खंय तो म्हाका टॅक्स्ट केला खंय आसाय तूं बरें 5 मिनटां पयलें मेळ्ळा खंय 5 मिनटां पयलें मेळ्ळा 5 मिनटां पयलीं मेळ्ळा हें फ्री टायमार ती बसून आली 5 मिनटां आनी एका फ्रेंडा सांगता तें चेडून तूं तिशीन गेला बरयता खंय 5 मिनटां जाल्या तुका पळयनासतना 5 वर्सां जाल्या बरी जाता पळय तीव्र जाता पळय 5 मिनटां हाका 5 वर्सां आळे तीव्रता पळय इंटेन्सिटी पळय म्हळ्यार सगळो दीस काळ तुज्या हांगा काल वळख जाल्या मात्र पयल्या दिसा काम सुरू जालां मात पयल्यान तूं धर खण्या म्हूण 5 मिनटां जालीं म्हाका तुका पळयनासतना 5 वर्सां जालीं खंय हांवें तूं टॅक्स्ट करता खंय पळय तीव्रता पळय हाची पयल्याच्यान आळे येता 1 म्हयनो जाल्लो तो म्हणटा वळख जावन 1 म्हयनो जाल्लो आनी तो म्हणटा काले म्हळ्यार म्हाका तुका पळयनासतना 2 म्हयने जाले तें म्हणणी हे 5 मिनटां जाल्यान मात्र पळयनासतना 5 वर्सां जाल्यान खंय ताका 5 वर्सां वळख जाल्या गे गट जाल्या गे हांचे 5 मिनटां पयलें पळयलां मात्र आळे आखली तीव्रता हे नाश करची हानेल दिलाव हे कुणी परत जावचें असल्या बोगणा वरवीं शिवाय मिसयूज करन ताचे पयशे काडून तो कुणी जावच्यो बसत उण्यो आदले फावटी हांगा आमी पळयलां हांगा ते एक भुरग्याक एकल्यान सुरी घाल्ली चेडवाक सुरी घाल्ली हेजे आस्पत्रे लागीं थंय हांगा थंय पळयलें गे तुमी चेडवाक सुरी घाल्ली वॉट्सॅपार आनी पुरा सदां न्ही ती येताली खबर आनी पुरा आनी एका पतीनीक जिशी मारिल्लें मारलें आनी पुतान आनी पतीनीन मेळोन बापायक जिशी मारिल्लें आमच्या दोळ्या मुखार आसा एंत बोगणां तीव्रता म्हणटा सुटी 5 मिनटां ना जाल्यार 5 वर्सां जालीं 6 वर्सां जालीं तुका पळयनासा 5 मिनटां पयलें पळयलो तितलो त्र घेका पळोवंक हे भलायकेचो मोग न्ही वो पिडेस्त मोग मोगाची आनी बोगणांची तीव्रता
वय देखून संबंधांत दुरुपयोग जावचे वायट कर न्ही मोगाच्यान कित्याक संबंधान वायट कर न्ही या पयशे सोडून या चेन सोडून संबंध वगडोवचो न्ही संबंधांत वायट करचें न्ही दुरुपयोग न्ही दुरुपयोग म्हळ्यार एक्सेलरेशन तीव्रता कशें एक्सेलरेशन काराचें म्हळ्यार एक्सेलरेट करता आमी कार उसाळटा म्हळ्यार बायक पळय ड्रू करता आनी एक्सेलरेट करता तशें मोग दोंडोवचो तो सकास येजे मोग दोंडोवचो काल वळख जाल्या आज वळख जावन 5 वर्सां बरी आंगारात घालून उलोवचें माथ्यारात घालून उलोवचें तें करूं नजो तें करूं न्हू तितकें फास्ट वचना निदान एकामेकाक समजोवन निदान वचचें निदान वे प्रधान मोगांत निदान वे प्रधान तशें हे तीव्रता दोंडोवचो बायक दोंडयल्या बरी मोग हांगासले हांगा पावचें म्हणून आज वळख जाली फाल्यां आनी परवां चीट वाचीचें काजार जायचें म्हणून तशें जायना मोगाचें न्हू तशें जायना आमचे हाचे वरवीं वस्तू संबंधान दुरुपयोग जातात दुरुपयोग ताका जियेचे पळय हातूंत ह्या तीव्रता वरवीं बगणा वरवीं देखून तीव्रता बगणो म्हळ्यार रावोंक जायना म्हाका न्हीद पडना अशें टॅक्स्ट करचें काल वळख जाल्या म्हाका न्हीद पडना तुका पळयनासतना म्हाका जेगडी जियोंक जायना तोंडाक रुसाना म्हाका न्हीद पडना दोळे जावपाना उठून बसचें मात्र कांय पळोवंक जायना हांगा पळयतना तुंत दिसताय तें पळयतना तुंत दिसताय अशें पळयतना तुंत दिसताय म्हाका रुसाना बूक पटा बूक ना जाल्यार काल वळख जाल्यार पर वळख जाल्यार मात्र हें तीव्रता हें खाजार उपरांत जाय जाल्यार आतां ती तीव्रता सुरू जाल्या न्हीद पडना खंय बसोवंक जायना खंय उलोवंक जायना खंय आळे ही तीव्रता इंटेन्सिटी ऑफ फिलिंग्स बरें न्ही इतली फास्ट जावचें बरें न्ही हे सगळ्या दुरुपयोगाक जीव वचोवंक लगाड काडूंक संबंध नासता हेंच कारण तीव्रता हें पिडेस मोगाचें सफोकेटींग म्हळ्यार हांगा धरतना दम बांदचें म्हळ्यार दम बांदल्या बरी जाता बाजराच्या सांगाता म्हणून थोडे बरी चेरके म्हणटात येवन चेडूं म्हाका सांगाता येता दम बांदल्या बरी जाता म्हणून दम बांदल्या धरता थोडे फावटी चेडवां म्हणटात ह्या मनशा सांगाता येताना म्हाका दम बांदल्या बरी जाता दम बांदचें म्हळ्यार तें आनीकल्यान हांवें मोग काल वो कोण कितें म्हूण समजोवचें पयलें ताचो ताणें रेडी जावना तें चेडूं रेडी जावना हाचें पुरो रेडी मोग जालोच ताचो आज मोग जावन दीस ताका कातराचेर दवरूंक जाय जेता ताका आतां पूण आनीकले रेडी जावना आनीकले ऑलरेडी वो ते रेडी जावना वो ऑलरेडी थोडे फावटी वो चरको रेडी जावन तें कोण कालें कितें ताचें घरचें कलीं कशें वाडलां तें पळोवच्या बदलाक तें ऑलरेडी या दिसतोर या म्हणून तें न्ही हाचे वरवीं ह्या तीव्रता वरवीं कुटुंबांत संकश्ट येवचें हाचे वरवीं मोग संगतीनी दाखोवचो थोडे फावटी ह्या तीव्रता आसल्या तक्षण तीव्रता काल करता म्हळ्यार संगतीनी दाखोवचो म्हळ्यार कालें टॅक्स्ट करचें टॅक्स्टींग म्हळ्यार मोबायल काडूनचें सुरू करचें टॅक्स्ट करून ताका धाडचें मेसेज्यो धाडच्यो एका वयर एक म्हाका रावोंक जायना उठोवंक जायना तुजें चिंता तशें दिसता संद्र पळयतना तुंत दिसताय फुलां पळयतना तुंत दिसताय उठतना बसतना तुंत दिसता अशें टॅक्स्ट करून तर पिशा लागोवचें 4-5 दिसांक वळख जाल्यार सुरू केलें टॅक्स्ट करूंक आनी वयर खंय आसाय ना पंचे बसला हिंगी बरें तें काम कशें जालें म्हाका उडासायलो केलें म्हाका उडासायलो घडये फोनां करची घडये फोनां 1000 फावटी फोनां करची खंडा बटे फोनां करची खंडा बटे उलोवचें म्हाका सकाळीं मेळ्ळ्या तो परतू 2 पार मेळ्ळ्या सांजेर मेळ्ळ्या घरा मेळ्ळ्या राती हांव गेटीला गेजगी हाळे पळयलें खंडापट्या मेळचें आनी परत हें तीव्रता इंटेन्सिटी दाखयता प्रतिक्रिया दिनातल्यार प्रतिक्रिया दिनातल्यार ताणें पळय तांचे मेसेज केली ताणें पाटी मेसेज करूना हाणें फोन केले ताणें काडूना ताणें प्रतिक्रिया दिवना रेस्पॉन्स दिवना त्या दळात काल करता तो ताका असोसणिकाय ताका इम्पेशन्स दाखयता आनी खालें म्हाका खांग जाता तुका गुत्ता गी म्हणटा सोड करता दोशी करता आळे इंटेन्स पळय गी थोडे फावटी चेडूं चेड्याक बसोवंक सोडिना न्हिदोवंक सोडिना हांव खंय गेलोय काल गेलोय कितें गेलें काम करून कालें सोडूंक सोडिना म्हळ्यार तितकें एक इंटेन्सिटी कालें कितें पर्या म्हणून थोडे फावटी चेडूं चेड्याक तशें देखून उडासो जे गरजेचें मोगांत उडासो जे गरजेचें घालें म्हळ्यार उडासो वर्सो मोग कसो तुवें स्टार्ट केलोय तें गरजेचें न्ही कसो सुरू जालो तुजो मोग गरजेचें न्ही आमचो मोग कसो उब जालो कसो खंय स्टार्ट केलोय तें मेळ्ळ्या आनी म्हाका एक आयस्क्रीम काडून दिलें हांवें ताका त्या आयस्क्रीम काडून दितना हांवें आयस्क्रीम जायत म्हणून बसली हांकां आयस्क्रीम केलें मागीर म्हाका ताणें चुडीदार दिलें हांवें ताका पेन आनी एक बूक दिलो आनी ताका शर्ट पीस दिलो टी शर्ट दिलें ताणें म्हाका चुडीदार दिलें हाळे तूं तें न्ही कसो उब जालो तुजे थंय थावन मोग कसो तुजे भितर काळजा भितर कितें जालें तुका सुरू मेळटाना तें गरजेचें कसो उब जालो हाव इट इवॉल्वड कसो वयर आयलो बगोवन वो तुका जाय तें चुडीदार तें मात गी वो म्हाका जायत म्हूण तुका खंयच्या घडयेर बगल्यो पळय त्यो घडयो तुवें बरोवन दवरचें
वो म्हाका जायत आळे म्हाका अशें जायत ताचे ते अले गूण आसले वरी म्हाका जायत म्हणले बळे तें गरजेचें चेडवा की चेडवान बरें त्याचेर म्हाका ताचे चेहऱ्यार म्हाका मोन पडलें खंयच्या कारणा खातीर म्हाका मोन पडलें कळलें ताचे गुणांनी म्हाका म्हजो मोग बरोवन आयलो मोग कसो बरोवन आयलो तें काळें दिलें कशें जालें केदाळा स्टार्ट केल्लें तें गरजत न्ही म्हजो काळजांत ताचो मोग बरोवन कसो आयलो आतां काळीज मोगान भरलां म्हणटा आमी कशें भरलें तें एक दुपटी भरता गे एक इल्लें बगलें भरलें पळय तें गरजेचें तें काळीज त्या नमनेर भरलां गे म्हूण तुवें पळयचें ह्या बायल्या संगती खातीर की काळजान मोग बरोवन आयला गे म्हूण तें कसो भरलो गे म्हूण हाव इट इवॉल्वड तें गरजेचें सुरतावन आरंभाच्या दिसांनी गामांडीचे बोगणांक तुका खालें बोगलें ताचें सांगता दूख तुवें ते डायरीचेर बरयचें कोलो बूक काणयचें आनी बरयचें म्हाका डेट घालचें आनी बरयचें तुवें ह्या दिसा आमचो सुरू जाल्ल्या म्हाका तो सुरूच्या दिसा तावन घरांत तुवें बरोवन दवरचें चेडको जावन चेडो प्रेमीनी तें बरोवन दवरलें जाल्यार तुमी मागीर पळया तुमचो मोग कोलो गे म्हणून तुका तें बरें जायना जाल्यार कुडलें बरें म्हाका अशें बरें जावना हें बरें जालें बरें जावना म्हणून हे गूण म्हाका बरें जावना तुजें हें बगलें म्हाका अशें बगलें म्हाका दूख बगलें म्हाका राग बगलो म्हाका कित्याक अशें जाता गे म्हणून बगलें म्हाका नाकास म्हणून बगलें तुका कालें बगता पळय तें बरयचें तुवें तो म्हजो स्वातंत्र्य काडटा म्हूण बगलें म्हाका आनी लायफ ना म्हूण बगलें तें पुरो बरय कालें बगलें म्हणून तूं पुरा बरोवन दवर वय तीव्र वय तें देखून सुरूच्या दिसांनी गामान डीजे बोगणांक मात्र दुसरें कांय न्ही वस्तूंक ताणें दिल्ल्यो घाल ताणें म्हाका रिंग दिलें घाल कालें वण्णी तें वण्णी पूण तुका कालें बगलें पळय तें गुंतून दवर तो जलो तुजो मुखार तुका सोबोवचो जलो तें तुजें बुनयादीचें फातर तें तुजें लायफ लग्नाची न्ही मुखेल जिवीत घट करचें बुनयादीचें फातर घट्ट कॉन्क्रीट बिल्डिंगा बरी जाता ती बोगणां उडासोर कळलें तुका बगलें तुका दूख बगलें गी बेजार बगलें गी खंत बसलें गी हांव हें म्हाका फ्रेजेना बगलें गी हे मुखार गेल्यार म्हणजे म्हाका कश्ट राखून आसात ना गंडांतरा म्हणून जाता म्हणून तें पुरा जाता तुका दुखानी म्हजी फेस जेवचे जायत म्हणून तें पुरा बगलें पुरा बरोवन दवर तें वट्टू घाल तुका जाता गे नांगे पळय ताका उतार दिवच्या पयलें तशें देखून हें सख्खट जालें देखून मोगाच्यान गामांडीच्या बगणांक हें सख्खट जालें तीव्रता जाता तुवें बघचें तीव्रता आसा गी तो फास्ट येता गी हें बायक दोंडयता पळय एक्सलेटर दिवन चूम येता तसो आमचो मोग दोंडयता गी ह्या निदान मोग्याची सकत निदान एकामेका जाणा जावन निदान येची देवान तें रचलां तशेंच एक माड एकूच पटी वोट जावन दिना 7 वर्सां खाण येता तो फळ दिवंक तशें सातो निदान वचचें निदान एटलिस्ट अळीगर्जेन आमचें रूल आहा 1 वर्स म्हणून जायचें म्हणून काजार जायचे पयलें एकामेका वळख जावन 6 म्हयने 1 वर्स जायचें म्हणून हांवें सांगचें 1 वर्स म्हणून जायचेत मोगांत वाडोवंक हांव बरी वो जायत की म्हणटाना तो जाता म्हणटा कळली बोगणां पुता सुरतावन तुका कळली बोगणां येयलीं तुजी बोगणां केली लाव कसो तुमचो उपजोवन आयलो स्टार्ट जालो केदाळ म्हूण सांगनाका म्हाका कसो स्टार्ट जालो कसो तो त्या काळजान बरोवन आयलो मोग त्या विशयान तेचेर सांग म्हणचें ताका सांगून फाटींग करतना हांवें सांगचें वडील आयका तुमी म्हूण आयका म्हूण तशें देखून मोगाच्यान तुका स्वातंत्र्य आसा गे तो फ्री सोडटा गे पळयचें तुका फ्री सोडटा गे पळयचें देखून तुजो मोग तो तुका फ्री सोडटा गे म्हूण पळयचें फ्री सोडलो जाल्यार मोगाच्यान ताणें तुका फ्री तुज्या आवय कडेन उलोवंक फ्री बापाय कडेन उलोवंक फ्री भाव भयणी कडेन उलोवंक फ्री आनी फ्रेंड्सा कडेन उलोवंक फ्री म्हणल्यार तुका कोत्ता फ्रेंड्सांत तो वय पळय क्लोज फ्रेंड्सां ती क्लोज फ्रेंड्सां द बेस्ट फ्रेंड एकलो वो मात बेस्ट फ्रेंड एकूच आसाचे क्लोज फ्रेंड्सां मस्त आसाचे क्लोज फ्रेंड्सां आनी जनरल फ्रेंड्सां 1000 2000 आसाचे आमकां बारी बरें कितलीं जाणां आल्यार बरें वळखीचे हांव पुरा हाय म्हण मेसेज घालची जनरल फ्रेंड्सां क्लोज फ्रेंड्सां एक 10 तावन एक 25 आसल्यार बरीं क्लोज फ्रेंड्सां क्लोज मनशां आमी फादरा बेके कडेन सावन थोडीं क्लोज जातात म्हणजे क्लोज फ्रेंड्स आसतात बेस्ट फ्रेंड जेजू मात्र आमकां फादराबांक आनी खातर जाल्यार पतीन मात्र बेस्ट फ्रेंड पतीन मात्र एकलीच बेस्ट फ्रेंड एकूच दोगां आसूं एकूच बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड्सां मस्त आसा क्लोज आसतात आमकां खालें जाल्यार खावन तेजे कुमक जाय विचारतलें क्लोज फ्रेंड्स आहात क्लोज फ्रेंड लॉकडावना वेळार आमकां इल्लीशी मसली हाडूंची मसलेची कडेन हाडिल्ली कितलीं बरीं क्लोज फ्रेंड्स आसात कितलीं जाणां आसात खालें जायगी फातर विचारिल्लीं कितलीं जाणां फ्रुट्स हाडिल्लीं आमकां फ्रुट्स म्हळ्यार तीं काणयतना पदरा बागेलीं व्हरून दी म्हणून क्लोज फ्रेंड्स तशें आसात आमकांय आसात मस्त आहात देव जेजून दिल्लीं तीं क्लोज फ्रेंड्सां तुमी एक आवय बापाय सोडटल्यात तुमकां 100 आनी आवय बापाय भाव भयणी मेळटलीं म्हणलें जेजून इन क्लोज फ्रेंड्सां बेस्ट फ्रेंड आमचो जेजू मात तुमचो पतीक पतीनीक पतीन
तशें देखून म्हाका चेनो जालें की देखून आमी सुरतावन स्वतंत्र आसा गे म्हणून जर तर म्हाका स्वतंत्र ना आवय कडेन उलोवंक आनी मिसा वचोंक बापाय कडेन उलोवंक भयणी कडेन उलोवंक फ्रेंड्सा कडेन उलोवंक स्वतंत्र ना जाल्यार तो पिडेस्त मोग इगर्जेंत खांबे आसात एक खांबे दोन खणेले एक इगर्जी दोन खणेला ते खांबे एक हातावन एक पयस इंडिपेंडंट एक खांबो आनी एका खांब्याक दोन खणेला एक खांबो पयस आनी एक खांबो तशें गोबायलां आल्तारी कडेन दोन व्हडले खांबे आसात पळय तशें इंडिपेंडंट पूण दोनूय खांबे जाय इगर्जेक आल्तारीक दोनूय खांबे जाय पूण इंगड आहात ಒಟ್ಟುಕ್ नात ते आमी उडास दवरचे हें सांगता आंतोनी आमकां सांगता हेल्दी लव म्हळ्यार कालें आनी पिडेस्त अनहेल्दी लव पिडेस्त मोग म्हळ्यार कालें ह्या पिडेस्त मोगावरीं जावची अनावतां पळय ह्या मोगाच्यान देखून आमी सुरतावन अभ्यास करी जाय म्हज्यो गरजो सांगूंक सुरतावनी हाळे म्हजे मामा कडेन उलोवंक ह्या टायमार म्हाका मागण्या वचचें हाळे ह्या टायमार म्हाका त्या म्हज्या फ्रेंड्सा कडेन उलोवंक आसा ह्या टायमार म्हाका हाळे भाऊ भयणी खान परत उलोवंक सुरतावन तुज्यो गरजो सांगचे म्हाका इल्लो फ्री टायम जायचे म्हाका घरा वचोंक आनी म्हाका असली थाराय करूंक तुज्यो गरजो सुरतावन सांगचे तो थंय आपयता हांगा आपयता ना 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 तुज्यो गरजो सांगचे सुरतावनी चेरक्यांनी ताची गरज सांगचे म्हाका इतले ऑफिस वचोंक ह्या टायमार करनाका ह्या टायमार तावन ह्या टायमार म्हणसर करनाका म्हाका कामाची गरज आहा म्हणून आमच्यो गरजो एकामेकाक कळीत करचे त्यो गरज्यो सुरूच्या दिसा तावन तो मग उलयल्या तावन बसून उलयता म्हाका उलयल्यो गरजो उलयलो हांव तुका फोन करूं जायना फोन काडूं जाय पयलें सांगचें दक्षिण कांय ना म्हज्यो गरजो सुरतावन कळीत करीचे म्हजें स्वातंत्र्यता म्हाका स्वातंत्र्य आसाचें आनी म्हाका अशें वचूंक घरा वचूंक अशें करूंक तें करूंक म्हणून सगळें स्वातंत्र्य आसाचें इंडिपेंडंट मरता म्हणसर इंडिपेंडंट आसाचें मरता म्हणसर आमी इंडिपेंडंट स्वातंत्र्य आमकां आसाचें वय देखून तुवें सुरतावन अभ्यास करचे तुज्यो गरजो ताका कळीत करच्यांत सुरतावन सांगचें त्या विशयान सांगूंक थंय उडास दवरचें मागीर तुजो ताळो आयका जाय तुजो ताळो ताणें आयकोवच्या बरी करचें तुजे रिक्वेस्ट हांव त्यो रिक्वेस्ट करताय हाळे म्हाका थंय वचोंक हाळे म्हाका अशें करूंक हांव हांगा येता तूं रिक्वेस्ट करताय रिक्वेस्ट गरज ताणें आयकोवच्या बरी करचें चेडवान चेडक्यांचे रिक्वेस्ट तो काल्यां रिक्वेस्ट करता पळय तें आयकचें आनी चेडवांनी चेड्यांचे रिक्वेस्ट आयकलें की तशेंच चेड्यांनी प्रेमीन ताच्या चेडवाचे रिक्वेस्ट काल करता काल ते रिक्वेस्ट करता हाचे लागीं काल विचारता तें तुवें आयकचें आयकोवचें मस्त सुरूक सांगलां आमी सांगता म्हणटा देवाक आनी एकामेक आयकचें म्हणून थाळो आयकचें म्हणून ही रिक्वेस्ट मस्त गरजेची मस्त करचेची दिव्यवाणी